दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आजच्यो खबरो. भाजपाचे राजस्थान प्रदेश विधिमंडळ फुडारी भजनलाल शर्मा हांणी राजस्थानचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र हांणी तांकां अधिकारपद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. श्रीमती दिया कुमारी आनी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हांचो पालवी मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत विधी जालो. या कार्यावळीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. लोकसभेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावेल्यान संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी आयज दिसभर विरोधी खासदारांनी गोंधळ घालून कामकाज करूंक दिवंक ना. ताका लागून दोनूय सभाघरांचें कामकाज आयज दनपार 2 वरां मेरेन स्थगीत करचें पडलें. जेवणा उपरांत दनपारां परत 3 वरांचेर बसका जाली तेन्ना सभापतींनी परत विनवणी करून सुद्दां खासदारांनी बोवाळ चालूच दवरिल्ल्यान लोकसभेचें आनी राज्यसभेचें कामकाज सोमारा 11 वरां मेरेन स्थगीत दवरलें. प्रल्हाद जोशी हांणी ह्या संबंधान आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है. ठीक है, स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं. तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच चल रहे हैं, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन. इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे. इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है. दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली. गोंय CSR प्राधिकरणान गोवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 ही कार्यावळ राजभवनात आयोजित केली. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की कोविड महामारीच्या काळान उद्देजकांनी आनी आस्थापनांनी सरकाराक आनी लोकांक भरघोस मजत केल्या. उद्देजकांनी केंद्र सरकाराक तशेंच गोंय सरकाराक आनी लोकांक कोट्यांनी रुपया मजत निधी म्हूण दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत हे सपन पुराय करपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. उद्देजकांचे काम फक्त देशाच्या उदरगतीक हातभार लावप न्हय तर समाजातल्या लोकांक वयर सरपाक मजत करपाचें आसता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Being the Chief Minister, I understand the critical role that the businesses or the various corporate houses deliver in our society. They are not just causes for the economic growth, but also have the responsibility to contribute to the well-being and upliftment of the deprived communities. That is how the role of the corporate social responsibility become the important one. However, I believe that the positive impact through my decision is the priority and the purpose. The inclusive leadership and contribution by diverse and influential group committed to cause is the key to the positive impact which I am aiming at. The corporate social responsibility is not just the moral obligation, but is also the strategic imperative for the businesses to build trust, enhance the brand reputation, and create a long-term value for all the stakeholders. INS गोमंतकान वास्को हांगा नावेक दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीत गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, पंचायत मंत्री मोबेन गुदिनो, नाविक दळाचे अधिकारी अजय थियोफिलिस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार नाविक दळाचे विमानांनी संचलन केलें. ह्या वेळार उलयतना गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगलें की भुरग्यां मदीं राष्ट्रप्रेमाची भावना जागृत करपाक प्रयत्न करूंक जाय, कारण ह्या देशाचो फुडार आयच्या तरणाट्यांचेर निंबून आसा. Navy Day celebration seems to be very fine, and our national integration is concerned. The program of the kids, of course, inspired us and, for the integration of our country. Patriotism to be inserted in the students, and of course our school is also. I'm especially congratulating the school students and teachers and those who has given training to them. Our future is dependent on that new generation.
25 crores of people in our country are below 25 age. So our Bharat's future, we are fast moving, developing to become the first country in the world in 2047. I think our expectation. And for that process, these types of programs are giving more enthusiasm. Especially Foga, I am congratulating. He is also under his leadership. He has done everything. I congratulate everybody, and public also very much expecting from the Navy here. पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. नागरी विमान येरादारी मंत्रालयाच्या उपायांक लागून देशाच्या खंयच्याच विमानतळाचेर गर्दी जायना अशें कळटा. नागरी विमान येरादारी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें की गर्दी कमी करपा खातीर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दळाच्या अतिरिक्त जवानांक तैनात केल्यात, तशेंच प्रवेशद्वारांची संख्या वाडयल्या. अशे तरेचे वेगवेगळे उपाय केल्यात अशें तांणी सांगलें. 2024च्या अखेर मेरेन 38 विमानतळाचेर DG ॲप चालू जातलो, जातून 95% प्रवाशांची सेवा करपाची तरतूद आसा अशी माहिती मंत्री सिंधिया हांणी दिली. 16 airports in total were taken on board on the 12th of December, and we started working at what the causes for congestion were. We started working on a schematic as to what the parameters should be for each touch point. And post our initial exercise, we had a meeting with the Home Minister, and along with him, we decided that we must have international benchmarks that are put in place in terms of capacity at each one of these touch points. हिंटरलँड पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर तशेंच ग्रामीण वाठारांत रोजगार उपलब्ध करून दिवपाच्या हेतून पर्यटन खात्यान होमस्टे अँड ब्रेकफास्ट ही येवजण अधिसूचित केल्या. पयल्या पावंड्यार 7 तालुक्यांतल्या नागरिकांक तांच्या घरांतल्यो कुडी पर्यटकांक भाड्यान दिवपाक मेळटल्यो. हाचे खातीर नोंदणी करपी पयल्या 100 घरमालकांक 2.5 लाख रुपया मेरेन लाव मेळटलो. ही येवजण सध्या सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, दिवचल, फोंड्या, केप्यां आनी काणकोण तालुक्या पुरती मर्यादीत आसा. घरमालकांक तांच्या घरांतल्यो उण्यांत उण्यो 2 जाल्यार चडांत चड 6 कुडी भाड्यान दिवपाक मेळटल्यो. अशी सेवा दिवपी घरमालकांक पर्यटन खात्या कडेन नोंदणी करप गरजेचें आसा. खेरीज गरजे प्रमाण अन्न आनी वखदां प्रशासन तशेंच अबकारी खात्या कडेन फावो ते परवाने घेवचे पडटले. होमस्टे दिवपी पर्यटकांक बऱ्या दर्ज्याचे सोयी सुविधा दिवप अपेक्षीत आसा. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती T20 खेळा माळेंतलो तिसरो आनी निमण्या खेळान भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 106 धांवड्यांनी जैत मेळयलें आनी माळ 1-1 बादाबाद राखली. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्ग रातीं हो खेळ जालो. दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पयली क्षेत्ररक्षण स्वीकारलें. भारतान पयली फलंदाजी करून 20 षटकांनी 7 गडी वगडावन 201 धांवड्यो काडिल्ल्यो. मात यजमान दक्षिण आफ्रिकेचो पंगड 95 धांवड्यो काडून बाद जालो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.